नमान मरिये कृपेन बरुदे समतुजे संगता स्त्रियामित tu sode vansude fall jegus changes Naman Marie Kurpen Barude Sumutuje Sangata Striamita Tunsode Vansude for Jagusi changes Novo Naman Anand Barit Santa Nira Pradincha Adara थोड्या दिसांच्या एका बाळशाक उलोवंक लावन ताच्या वयसो मान तुवें राखलोय कश्टक मान सोंसणीकायेन सोसूंक आनी आत्म्याचे नितळपण कथा बीण सांबाळूंक आमकां कृपा जोड दी नामान मरिये कृपेन बरुले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जेगुसीचे जेजो Naman Marie Kurpen Barude Samatuche Sangata Sriambita tu Sudev Ani Sudev for Jagusi changes Naman Marie Kurpen Barude Samatuche Sangata Sriambita tu Sudev and Sudev for Jagusi changes Davo Naman आनंद बरीत संता पदवा शहरांत सरमाव सांगून आसतानाच आजापानी लिस्बनांत पावून तुज्या बापायचो जीव तुवें बचाव केलोय अपमान केल्ल्यांक बोगसूंक आनी दुस्मानाचो पासोत मोग करूंक आमकां कृपा जोड दी नामान मरिये कृपेन बरुदे समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ जेगुसीचे जेजो Naman Marie Kurpen Barude Samutuje Sangata Striamita tu Sode Vansude for Jegus changes Naman Marie Kurpen Barude Samutuje Sangata Striamita tu Sode Vansude for Jegus changes Ikravo Naman Anand Bore Santa तुझ्या मागण्या आनी सर्गा वयले जन्मये वरवीं सबार हेरे जांक आनी पातक्यांक बऱ्या वाटेक तुवें परतिलें सगळ्या काळजान देवा थंय परतून आमकां सगळ्यांचो देवाक दिवंक आमकां कृपा जोड दी नामान मरिये कृपेन बरुले सम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ जेगुसीचें जेजो Naman Marie Kurpen Barude Samutuje Sangata Striamita tu Sudev and Sudev for Jegusi changes Naman Marie Kurpen Barude Samutuje Sangata Striamita tu Sudev and Sudev for Jegusi changes Barao Naman आनंद बरेत संता तुझ्या थारो काबरी सगळी म्हजी जिणी आत्मे बचाव करूंक तूं वावुरलोय तुजी जिणी आत्मे बचाव करूंक तूं वावुरलोय निमाण उस्पास सोडटना तुवें पळयल्या बरीस आमी जेजूक पळोवंक आनी तुज्या सांगाता सोसणाचें सूख भोगूंक आमकां फोव कर नामान मरिये कृपेन बरुदे सम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ जेगुसीचें जेजो नामान मरिये कृपेन बरुदे सम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ जेगुसीचें जेजो मरिये देवाची माई नामान मरिये कृपेन बरुदे सम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ जेगुसीचें जेजो तेरावो नामान आनंद बरीत संता देवान तुका दिला तें वर्तें देणें आसाऱ्यांचें आनी तुका उलो मारतेल्यांक तूं सदांच पावताय इतल्या व्हडा उद्रेगान हांव मागतां तें म्हज्या आत्म्याक बरें जाल्यार जेजू घडचें मरिये मारिपात आमकां जोड दी
नामान मरिये कृपेन बरुदे सोमे तुझे संगता स्त्रियामित तु सुदेव वंसुदेव फॉल जगुसी चेंजेस Bhagyavanti Maria Devachimai, Amavopyam Gatrivinadikar, Ataniam Chama नामान मरिये कृपेन बरुदे सोमे तुझे संगता स्त्रियामित तु सुदेव वंसुदेव फॉल जगुसी चेंजेस Bhagyavanti Maria Devachimai, Amavopyam Gatrivinadikar, Ataniam Chama Chikaliyam नामान मरिये कृपेन बरुदे सोमे तुझे संगता स्त्रियामित तु सुदेव वंसुदेव फॉल जगुसी चेंजेस Bhagyavanti Maria Devachimai, Amavopyam Gatrivinadikar, Ataniam Chama Chikaliyam सांत अंतोनीची लदीन आता आमी मागण्या बरीत म्हणूंक प्रयत्न करया सोम्या काकूळ तामची कर Samya Kakutam Chikar, क्रिस्ता काकूळ तामची कर Krista Kakutam Chikar, सोम्या काकूळ तामची कर क्रिस्ता आय कम काम क्रिस्ता दयेन आय कम काम Krista Denekam Kam, सर्गींच्या देवा बापा Kakutam Chikar, देवा पुता संसाराच्या तारका Kakutam Chikar, देवा पवित्र आत्म्या Kakutam Chikar, संतिस्मा त्रिंदाद्यकाश देवा Kakutam Chikar, भाग्यवंती मरिये Amabassadvinadikar, तुम्ही समे संतान आणि भक्तानो Amabassadvinadikara, सांतांतोनी सांप्रासकाच्या कर्या पुता Amabassadvinadikar, सांतांतोनी देव जन्मयाच्या मंदिरा Amabassadvinadikar, सांतांतोनी कलतेपणाच्या आश्रया Amabassadvinadikar, सांतांतोनी प्राजिताचे देखी Amabassadvinadikar, सांतांतोनी संपूर्णतेचे देखी Amabassadvinadikar, सांतांतोनी तुझ्या वड्डीच्या अलंकारा Amabassadvinadikar, सांतांतोनी निरापराध्यांचे बचावे Amabassadvinadikar, सांतांतोनी दुखेसांचे बुजावणे Amabassadvinadikar, सांतांतोनी देवसाराक वडा बियेच्या कारणा Amabassadvinadikar, सांतांतोनी पिडेस्तांच्या वैजा Amabassadvinadikar, सांतांतोनी निष्कळपणाच्या फुला Amabassadvinadikar, सांतांतोनी दुर्बळकाया लब्धल्या Amabassadvinadikar, सांतांतोनी नेंतुवायच्या आणि सुस्निकायच्या देखी Amabassadvinadikar, सांतांतोनी सुवार्ता परगड करतेल्या Amabassadvinadikar, सांतांतोनी कुरड्यांच्या उजवाडा Amabassadvinadikar, सांतांतोनी भगवंतपणाच्या परजळीक निकेत्रा Amabassadvinadikar, सांतांतोनी देखीच्या मितीच्या देखी Amabassadvinadikar, सांतांतोनी बंदिवानाचे बचावे Amabassadvinadikar, सांतांतोनी आजापानी आसार्यानी नावाडलेल्या Amabassadvinadikar, सांतांतोनी तुका उलो मारतेल्यांक जेजू क्रिस्ता Kakutam Chikar, काकुळतामची कर सांतांतोनीच्या मनशा वरवीं Kakutam Chikar, ताच्या सोसणीकाये आणि कलतेपणा वरवीं Kakutam Chikar, ताच्या दुर्बळकाये आणि गरीबपणा वरवीं Kakutam Chikar, ताच्या जिंजवारां आणि एर्चिकाये वरवीं Kakutam Chikar, ताच्या कष्ट आणि दंडोवणे वरवीं Kakutam Chikar, ताच्या सरमावा आणि शिकवणे वरवीं Kakutam Chikar, ताच्या मोगा आणि भक्तीपणा वरवीं Kakutam Chikar, ताच्या बिरमोती आणि काकुती वरवीं Kakutam Chikar, ताच्या आनंद भरीत मरणा वरवीं Kakutam Chikar, तुमची जबाब परातून मागता आयकम का Paratul Maktawaikam Kam, आम्ही पातकी Paratul Maktawaikam Kam, आमकां बोगस म्हण Paratul Maktawaikam Kam, सांतांतोनीच्या मागण्या वरवीं सर वायटांतल्या आमकां निवार म्हण Paratul Maktawaikam Kam, आमच्या कश्टांत सुस्निकाय आमकां दी म्हण Paratul Maktawaikam Kam, दया दवर करे भक्तीपण आमकां दी म्हण Paratul Maktawaikam Kam, दया दवर आमच्या गरजांक पाव म्हण Paratul Maktawaikam Kam, दया दवर मरणाच्या घडये आमकां राख म्हण Paratul Maktawaikam Kam, देवाचे शेळये संसाराचे पाप कट्टेले Bogo Samka Ismia, देवाचे शेळये संसाराचे पाप कट्टेले Dain Aikam Ka Ismia, देवाचे शेळये संसाराचे पाप कट्टेले Kakutam Chikar, प्रार्थुया भोव काकुळदार जेजू तुझ्या भाग्यवंत धर्मविराक सांत आंतोनीक कळनातल्या आसार्यांनी विचित्र तरान तुवें नावाडलाय पातयेणेन आमी मागता तें सर्व
ताच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं आमकां मेळटले म्हूण तिरबरवशान रावोंक आमकां कृपा दी. जो जियेताय आनी रास करताय देवा बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता ससनाच्या ससनाक आमेन. आमी दिमी गेल्या आनी सक्रमेंताचे आराधनाक तयाराय सावन करतल्यांतलें गीत आमी गायन करया. माण संको 15 पेज नंबर 15 गीत संको 50 50 गीत संको. ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನನ್ನೇಸುದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನನ್ನೇಸುದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಡೆಯನೇ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನೇ ಆರಾಧನೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಡೆಯನೇ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನೇ ಆರಾಧನೆ ಕರುಣೆಯ ಕಡಲೆ ಆರಾಧನೆ ಮನುಕುಲ ಪಾಲಕನೇ ಆರಾಧನೆ ಕರುಣೆಯ ಕಡಲೆ ಆರಾಧನೆ ಮನುಕುಲ ಪಾಲಕನೇ ಆರಾಧನೆ 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 ನನ್ನೇಸುದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನನ್ನೇಸುದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಗೆ ಆರಾಧನೆ ನರನಾದ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪಾಪಿಯ ರಕ್ಷಕನೇ ಆರಾಧನೆ ನರನಾದ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪಾಪಿಯ ರಕ್ಷಕನೇ ಆರಾಧನೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ
ಮರಣಕ್ಕಿಂತ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮರಣಕ್ಕಿಂತ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವರ ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ಸ್ವರ್ಗದ ಶಕ್ತಿಯೇ ಆರಾಧನೆ, ದೇವರ ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ಸ್ವರ್ಗದ ಶಕ್ತಿಯೇ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಗೆ ಆರಾಧನೆ. Hallelujah, 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 hallelujah. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಡೆಯನೇ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನರನಾದ ದೇವಪುತ್ರನೇ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ, ದೇವರ ಆತ್ಮನೇ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ. मोगळा सुमिया जेजू केदो वरतो बिस्तेर हांगासर आमच्या मदें आसा. तूं आमच्या मदें आसाय. ह्या येवकारिस्ताच्या रुपार ह्या संवसारांत आयिल्ल्या वेळार तुवें आमकां देवाची खरी वळख दिल्याय. आदिमागा पोरण्या सोल्ल्यांत देवान प्रभाद्या मुखांतर नितीकर्ता मुखांतर प्रगट केल्लें, पूण शेवटीच्या काळार तुकाच आपल्या पुताकच ताणें हांगासर धाडटा आसतना ह्या पृथ्वीचेर तुवें येवन आमकां देवाची खरी वळख दिली. तुमी ते एक जण एकवटांत आसात आनी ह्या पासो तूं
तुम्ही त्रिएक देव आमकां राखोवन वर्सो सोलोसो म्हणून तुवें आमकां दाखोवन दिलाय. मोगळा सोम्या जेजू कितली वर्ती देख तुवें आमकां दाखोवन दिलाय. तुम्ही तेग जण तरी एक देव जावन आसात. आमी आमचे वैयक्तीक चिंतप देगे दवरनो आमकां आमी खाली करता आसतना आमकां आमी हेरां लागीं मिक्स करता आसतना थंयसर तुजो अनुभव आमकां जोडूंक मेळटा, फावो जाता. केदाळ आमी आमच्या भोंवतणी एक वय बांदून बसता. तो वळू आमी तुजे तावन पयस वेता. आमच्या दुस्मानाक देवसाराक तेंत जाय. आमी आमच्या भोंवतणी कावाच्या घालना, झाड बांदून विंगड विंगड बसचे. पूण मोगळा सोम्या जेजू आमच्या भोंवतणी आसची ही कावाच्या दोरे ही झाडां मोंडवून तूं ह्या संवसारांत आयलोय. आनी सांगात आस तुवें आमकां देवाची वर्ती परिचय वळख आमकां दिली. देव आमी चिंचे बरी केदाळे आमकां शिक्षा दिवचो न्ही, आमकां केदाळाय तो वायट करचो न्ही. आमी भियोंक नजो बगार आमी मोगान देवाक आमी बाप म्हूण उलो करूं शकता म्हूण तुवें आमकां दाखयलें. मोगळा सोम्या जेजू इश्टगतीची वळख तुवें आमकां दिली. आनी त्याच प्रमाणे आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना आमकां चलोवन व्हरूंक वर्ती सकत पवित्र आत्म्याची तुवें आमकां दिली. मोगळा सोम्या जेजू केदो वर्तो मिस्तेर हांगासर आसा, तूं आमच्या मदें हजर आसा ह्या उंड्याच्या रुपार. आपणाक खाली कर्ण ह्या संवसारांत आयिल्लो देवाचो पूत म्हणून आमी तुका वळखून घेता सोम्या. मोगळा सोम्या जेजू आमी आमकांच तुका समर्पिता. आज आमी सांत आंतोनीचे आमच्या पातुराचे फेस्त आमी भक्त आमी चलयता आसतना मोगळा सोम्या जेजू सांत आंतोनी पवित्र सभे दिल्ले खातीर आमी तुका अर्घ दिता. मोगळा सोम्या जेजू पवित्र सभेंतल्या वेगवेगळ्या सांता भक्ता मुखांतर कितले प्रेरण तूं आमच्या मुखार दवरलाय. आमी भियेजय म्हणना बगार आमी आमकांच त्याग करून तुज्या फाटल्यान येता आसतना तुजो पाटलाव करता आसतना तूं आमकां तुजे इश्ट करून घेताय, तूं आमच्या सांगाता रावताय. आयच्या दिसा मोगळा सोम्या जेजू तुवें सांगली एक वर्ती देख आमी नियाळता. तूं जावन आसाय खरी दाखवाल आनी तुजे थंय कोण चिटकोवन रावतात ती यथेश्ट फळ दितात म्हणलो हो संदेश आमी नियाळता. सोम्या आमचें मत उजवाडाय. तुज्या पवित्र आत्म्याचे सगत आमच्या थंय वाळोवन येवंक सोड सोम्या. आनी ह्या वरवीं आमचें मत आमचें काळीज तुज्या मोगान पेटोवंक तुजे थंय सदांच एकवटान रावंक आमकां फावो कर. कशें तुमी बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तेग एक जावन आसा तशेंच आमी तुमच्या थंय एक जावच्या खातीर तुज्या निमाणे जेवणाक तुवें व्हड मागणी केल्ली शिसां खातीर आनी तांच्या मुखांतर आमच्या सर्वां खातीर. मोगळा सोम्या जेजू आमी तुका स्तुती आराधन पेटयता. हांगासर आमी आमचो पात्रोन सांत आंतोनीचे भक्त चलोवंक आयिल्लीं आमी तुजो मोग जोडूंक आशेता. सांत आंतोनीन तो भोगलो आनी तशेंच ताणें ताच्या मिसांवांत तुजी सुवार्ता प्रगट केली आनी तुज्या नांवान जायत्या जाणां बरें केलें. आज आमी आमच्या पात्रोनाचे भक्त चलयता आसतना होच वर्तो गूण हीच सेवा आमी आमच्या जिणेंत जिवंक आमकां फावो कर. मोगळा सोम्या जेजू आमकांच आमी तुका समर्पण दिता. आमच्या काळीज आनी मन आमचें चिंतप आमची योजना आलोचना सगळे आमी तुज्या मुखार दवरता. सोम्या आमकां तूं चलोवन व्हर तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्त्यान आमकां चलोवन व्हर सोम्या. हालेलुया 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 हालेलुया. मगच्या भाव भयणीनो आमी बरें कंतार गायलें. त्या कंतारांतलीं उतरां ती अर्थभरीत आसात. आमी थोडो वेळ ह्या उतरांचेर नियाळ करया आनी सोम्या जेजूक आमी अर्घ दिवया. सोम्याक अर्घ दिवंक जाय आसचे सबार संगती ह्या कंतारांत आमी पळयल्यात. त्या पासत आमी सोम्याक अर्घ दिवया. आमी पळयलें श्राष्ट्रीय वड्यानिगे आराधने ही सगळी पृथ्वी सृश्टी ती देवाची जावन आसा. देव ताचो धनी जावन आसा. मस्त मनीस म्हणटात म्हज्या लागीं इतली आस्त आसा आनी मागीर आमी थोड्यांक पळोवन म्हणटा ताच्या लागीं करोडा गांठल्याची आस्त आसा, एकरे गांठले जागो आसा ताका. आमी एकरेक पळयल्यार ह्या सगळ्याचो धनी देव जावन आसा
आम्ही या संसारांत ते सोलोंक न मियारलेले आम्ही ताचे वस्तुवारी पळोवचे मनीस मात्र आमी जावन आसा आमी केदाळाय गर्वान पडोवंक साध्य ना कित्याक म्हळ्यार हे सगळो संसार आनी हातूंत आसचे वस्तू मोलादीक आनी जीव आसलेले जीव नासलेले सगळे देवान रचलेले आनी देव जावन आसा ह्या सगळ्याचो धनी सृष्टी ह्या वड्यानिगे आराधने देवान हो सोबीत सुंदर संसार रचला आमच्या खातीर म्हळ्यार केवळ थोड्यां खातीर मात न्ही बगार संवसारांत आसच्या सगळ्या मनशां खातीर खाली मनशां खातीर मात्र न्ही बगार सगळ्या जिवीं खातीर देवान हो संवसार रचला ह्या पासो तूं देवाक आमी अर्गां दिवया देवान इतलो सोबीत सुंदर संवसार आमच्या खातीर रचलेल्या खातीर अर्गां आराधना आनी होगळाप तुका सोमिया जेजू तुका सुमिया जेजू अर्गां आराधना आनी होगळाप तुका सोमिया जेजू अर्गां आराधना आनी होगळाप तुका सुमिया जेजू अर्गां आराधना आनी होगळाप तुका सोमिया जेजू अर्गां आराधना आनी होगळाप तुका सुमिया जेजू प्रीती स्वरूपने आराधने म्हणून आम्ही गायले देव जावन आसा मोग सांजुवांव जेजूचो मोग वळखलो देवाचो मोग वळखलो ताच्या सुवार्तेंत आनी ताच्या पत्रांनी तो भोव सोबीत रितीन वर्णन करता देव जावन आसा मोग आनी त्या मोगा खातीर ताणें ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडूंक फाटीं सोरोंक ना देव मोग जावन आसा कोणाचो मोग करता आमचो मोग करता आनी आमकां हर एकल्यांक राखच्या खातीर सांबाळच्या खातीर ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडता कोण ह्या संवसारांतले मनीस कश्टाच्या कामां धाडटा आसतना कुशेन येतात वसनान प्रमोशन दिता म्हळ्यार संतोश पावतात पूण वचून एक हलकें काम करनिये म्हूण सांगल्यार कितल्या जाणां संतोश जाता तितल्या मापान सुकोवन काडयो प्रयत्न करतात पूण पळया सोमी जेजू देवाक समासम बापाची खुशी आनी त्या देखून तो आयलो ह्या संवसारांत आमच्या गतींत एक जावं दुर्बळ जावं अतिश्रेश्ठ सगळे ताजेच पूण जाल्यार सगळे देगे दवरून ह्या संवसारांत आयलो कितलो वर तो त्याग सोम्यान केलो बापान ताच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलो पुतान सगळे देगे दवरून ह्या संवसारांत गरीब जावन आयलो कितली वर्ती देख सोम्यान आमच्या मुखार दवरल्या ह्या पासो तूं सोम्याक आमी अर्गां दिवया अर्गां आराधना आनी होगळाप तुका सोमिया जेजू अर्गां आराधना तुका सुमिया जेजू कारुण्य काडले आराधने काडलू सागोर आमी पळयता कोणें ताजे एका पोंतान आनी एक पोंत पळोवंक जायना तितलो विस्तार दर्यो थोडे सागोर थोडे सरोवर आसात विस्तार आनी आमी चिंत येता सागोर कितलो विस्तार कोणेय एका पंथांतून एका पंथा पळोवंक जायना तेच प्रमाणे आमच्या सोम्याची दया काकूळतो आमच्या सोम्याक देवाच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलेल्या त्या बापाची महिमा आनी ताजी काकूळतो दयाळाय तितली विस्तार कारुण्य काडले म्हूण सांगल्यार बिरमोतीचो दर्यो आमी आराधनाच्या वेळार गायता सोमी जेजू जावन आसा बिरमोतीचो दर्यो बाप जावन आसा बिरमोतीचो दर्यो आमच्या खातीर इतले सकड त्याग केल्लो आमचो देव तो जावन आसा अर्गां आराधना आनी होगळाप तुका सोमिया जेजू अर्गां आराधना होगळाप तुका सुमिया जेजू मनुकुला पालकने आराधने पालकने म्हूण सांगल्यार जतन घेतलो कोणाची मनशाकुळाची कोण मनशाकुळांत आसा कोण मनशाकुळांत आसा सक्कडी आसात कोण म्हळ्यार मनशाकुळांत सक्कडी आसात ही भास ती भास हो गांव तो गांव अंतस काही एक ना सगळ्याचो देव मोग करता आनी राखता आनी सांबाळता तो पालका सगळ्या मनशा कुळाचो सक्कड जाती कातीचो सक्कड धर्माचो पालक तो जावन आसा पात्रोन तो जावन आसा कितले विस्तार ताजें काळीज सूख केल्ल्यांक वायट केल्ल्यांक तो काडून देगे दवरना काली म्हजें उतर आयकताल्यांक मात्र म्हजो मोग कोण म्हजें उतर आयकता कोण म्हजे नियम पाळटा कोण म्हजे उपदेश पाळटा तांकां आशिर्वादा हेरांक ना ती जाय जाल्यार येवं दी मागीर पळया ना देव सगळ्यांचो मोग करता ताजें काळीज विस्तार जावन आसा आनी देखून ताजो पूत सोमी जेजू ह्या संवसारांत आयलो म्हणटा कशें सर्गीचो तुमचो बाप तो संपूर्ण गी तशें तुमी संपूर्ण जावंक जाय आमच्या मनशाचें कालें करता कोण आमचो मोग करता कोण आमच्या विशयान बरें उलयता तांचो मात्र आमी मोग करता ती मात्र आमकां बरी लागतात
पूण आमचो सर्गीचो बाप सगळ्या थंय एकात मापान मोग दाखयता. कितली वर्ती देख देवान आमच्या मुखार दवरल्या, कितली वर्ती देख सोम्यान आमच्या मुखार दवरल्या. ताका तिरस्कार केल्ल्यांक, ताका नेगार केल्ल्यांक सोम्या जेजून तांचे ते राग दवरना, बगार तांकां बक्षिलें. इतली वर्ती एक बरी देख सोम्यान आमकां दिल्ले खातीर आमी ताका अर्गां दिवया. अर्गां आराधन आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां आराधन आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. ನರನಾದ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. मनीस या संवसारांत आयलो पूण तो देव. कितली वर्ती एक काकूळ तूं सोम्याची आनी तांबे कितलो वर्तो त्याग सोम्याचो. काल एक दिसाक 2 दिसांक न्ही, बगार 33 वर्सां तो ह्या भुमीचेर मनीस जावन जियेलो आनी आमच्या गतीन तो एक जालो. ताणें आमकां प्रवचन दिवनात, प्रवाद्या मुखांतर, नितीकर्ता मुखांतर ना, तो आमच्या गतीन जिवोवचे खातीर मनीस जावन ह्या संवसारांत आयलो. नरनागी देवनिगे, नरनाद देवनिगे आराधने. आमचो सोमी जेजू आमचो इश्ट सोडवणदार वय, पूण सांगात आस आमचो इश्ट आनी सोडवणदार तो देवी जावन आसा. आनी पळया आतां ह्या उंड्याच्या रुपार आमच्या मदें आसा. ताणें काले म्हणला खंयसर 2 तेग तुमी सांगाता मेळटा थंयसर तुमच्या मदें आसा म्हणून. आनी आमच्या मदें आसा सोमी आमचो इश्ट जावन. पापीय रक्षकानिगे आराधने. आमच्या फात खांड उडोवच्या खातीर कितली दूख ताणें सोंसली. कुर्साचेर तुम पडलो, जेरबांदाचे मार, कांटे आनी ताच्या मागीर जडा येसो कुरीस वोवनेचें. तातूंत कितले पुरा कश्ट आटापून आसात आमच्या खातीर. ताका गरजेचें न्ही, पूण आमच्या खातीर ताणें इतले कश्ट सोंसल्यात. त्या सोम्याक आमी काली एक अर्घ आराधन म्हणले तशें तिरसना जाल्यार आमी तें सांगूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार आमी ताचे थंय ऋणी जावन रावूंक जाय. आमी ते उतरांनी सांगूंक जाय. सोम्याक आमी हरसिया अर्गां आराधन आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां आराधन आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮರಣ ಗೆದ್ದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. सुरवेर देवान मात येतावन मनशाक रस्त्याला वेळार श्वास सोडलो, पूण पातका वरवीं मनीस आत्म्यान मरण पावलो. पूण आमी पळयता जेजू कुर्सार उमकळटा आसतना ताणें सगळ्या संवसाराचेर श्वास सोडलो, निमाणो श्वास. आनी त्या निमाण्या श्वासांत ताणें सगळ्या मनशा कुळाक नवें जिवीत दिलें. आनी ताजे उपरांत आमी पळयता तो मरणांत तो जिवांत उठलो आनी आमकां पातकान मरण पावल्ल्यांक ताणें पुनर्जिवांत केलें. कितले वर्तें देणें सोम्यान आमकां दिलां जिवांतपणाचें. सगळे मनीस मरण म्हणटा भियेतात, रडटात, कांगाल जातात. पूण जेजून आमकां मरणांत जिवांत केल्ली परजा आमी जावन आसा. देखून पळया सुरविल्या पवित्र सभेंत सांत भक्तांनी पुरा मरणाक राखून रावतले. ते कांय भियेनातले. थोड्यांनी तांकां अशें सांगलें आसा तुका तें घडना जावं दी म्हणून. पूण अंत्योकाच्या इनासान सांगलें बरी तुमी म्हाका विचलीत करनाकात, हांव ताका राखून आसा, मुखार पळयता हांव सोम्याक मेळोवंक. आनी इतल्या उर्बेन ते येताले मुखार आपणाचें बलिदान भेटोवंक. कित्याक म्हळ्यार सोमी जेजू कुर्साचेर उमकाळून ताणें आमचें पातक बक्षिलां, ताजो श्वास सोडून आमकां नवें जिवीत दिलां आनी ताज्या पुनर्जिवांतपणा मानिफात ताणें आमकां जिवांत उठयल्यान. अर्गां आराधन आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. ದೇವರ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ, ಸ್ವರ್ಗದ ಶಕ್ತಿಯೇ ಆರಾಧನೆ. पळया पवित्र त्रित्वेचो तिसरो दण आमकां दोळ्यांक दिसना, पूण तुजी साखत कितली, ताजी सकत कितली अपरिमीत. ते शीस भियान बसुल्ले, कोणाच्या दिश्टी पडनातल्या पुरो म्हणून कांगाल जाल्ले, भितर सालांत बसुल्ले, कोणी हांगा येनातल्या पुरो म्हणून. पूण मात्र मागणें करनासले, मोरी माय तांच्या सांगाता आसली. आनी कशें जेजून बसयल्लें गे तेच प्रमाणे पवित्र आत्मो देंवन आयलो आनी कसली एक बदलावण जाली. ते सगळे धैर्यादीक जाले. कितले धैर्यादीक म्हळ्यार खंयच्याय अधिकाऱ्यांक आनी खंयच्याय शिपायांक ते भियोनात. कितले मार गेल्यार वण्णी, जैलांत गेल्यार वण्णी, खंयच्याक तयार आसले. कित्याक म्हळ्यार तांची सगळी भिरांत पयस गेल्ली पवित्र आत्मो तांचेर आयिल्ले वरवीं. आज सोम्या जेजू लागीं आमी मागया त्या पवित्र आत्म्या आमचेर धाड म्हणून आनी शिसांचेर धाडिल्ल्या त्या पवित्र आत्म्या आमचेरय धाड म्हणून. आनी त्या पासत सोम्याक आमी अर्गां दिवया. अर्गां आराधन आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. नित्य सहायकने आराधने, परिशुद्ध आत्मने आराधने. नित्य सहायकने
पळय जेजून सर्गा सोडून वेता आसतना आमकां पवित्र आत्म्या दिला आमकां कुमोग करच्या खातीर मेटा मेटांनी आमचे जतन घेवच्या खातीर ताणें म्हळें तुमकां धरून व्हरतले जेरबान मारयतले शिक्षा दितले पूण कांय भियेनाकात काल सांगचे उलोवचें म्हणून तुमी चिंती नाकात त्या वेळार पवित्र आत्मा तुमकां कळीत करतलो आनी आमी पळयता पेद्रू आनी जुवांव शिकपणातले मनीस श्रेष्ठ याजकाच्या मुखार रावल्या वेळार कितल्या धैर्यान ते उलयले आनी पवित्र सभेंत कितलें चालन आयलें पवित्र आत्म्या वरवीं इतली वर्ती सकत जेजून पवित्र आत्म्याची आमचेर धाडली आनी त्या पासून तूं सोम्याक आमी अर्गां दिवया अर्गां आराधन आनी होकळाप तुका सोम्या जेजू सोम्याच्या मानाक अर्गां जावन एक कांतार आमी आतां गावया अर्गां तुका सोम्या या कट्टेल्यांत कांतार नंबर 3 अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका जिवीत दिल्ल्या सोम्या अर्गां तुका पान नंबर 1 कांतार नंबर 3 अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका जिवीत दिल्ल्या सोम्या अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका जिवीत दिल्ल्या सोम्या अर्गां तुका अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका जिवीत दिल्ल्या सोम्या अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका जिवीत दिल्ल्या सोम्या अर्गां तुका तुका हरसीता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावाडटा हांव तुका हरसीता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावाडटा हांव महिमा तुका सोम्या महिमा तुका चडवड केल्ल्या सोम्या महिमा तुका सोम्या महिमा तुका सोम्या महिमा तुका हरसीता तुका वर्णिता तुका वंदिता तुका नावाडटा तुका वंदिता तुका वर्णिता तुका वंदिता तुका नावाडटा होगळाप तुका सोम्या होगळाप तुका राखून गेल्ल्या सोम्या होगळाप तुका सोम्या होगळाप तुका राखून गेल्ल्या सोम्या होगळाप तुका तुका हरसीता तुका वर्णिता तुका वंदिता तुका नावाडटा तुका हरसीता तुका वर्णिता तुका वंदिता तुका नावाडटा स्तुती तुका सोम्या स्तुती तुका बेसांव दिल्ल्या सोम्या स्तुती तुका सोम्या स्तुती तुका बेसांव दिल्ल्या सोम्या स्तुती तुका तुका हरसीता तुका वर्णिता तुका वंदिता तुका नावाडटा तुका हरसीता तुका वर्णिता तुका वंदिता तुका नावाडटा प्रणाम तुका सोम्या प्रणाम तुका
कृपा दिल्या जेजू प्रणाम तुका सौम्या प्रणाम तुका कृपा दिल्या सौम्या प्रणाम तुका सीता तुका वर्णिता तुका वंदिता तुका नावाता तुका सीता तुका वर्णिता तुका वंदिता तुका नावाता जय 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 तुका सौम्या जय जय तुका सांभाळ पेल्या जेजू जय जय तुका जय जय तुका सौम्या जय जय तुका सांभाळ पेल्या जेजू जय जय तुका सीता तुका वर्णिता तुका वंदिता तुका नावाता 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 हले हालेलुया हले हालेलुया हले हालेलुया हले हालेलुया हले हालेलुया आमीन हालेलुया हले हालेलुया हले हालेलुया 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 तुका हर्षिता हांव तुका वर्णिता हांव सुम्या तुका वंदिता हांव तुका नावाडटा ओगळ सुम्या जेजू तुका हर्षिता आमी तुका वर्णिता तुका वंदिता तुका आमी नावाडटा सुम्या हालेलुया 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 जय जय सुम्या हालेलुया अर्घ तुका सुम्या जेजू वर्णिता तुका वंदिता हालेलुया हालेलुया तुका हर्षिता सुम्या तुका वंदिता हालेलुया हालेलुया Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Bo sobit cantar ami gaile. तुका हर्षिता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता आनी तुका नावाडटा म्हणून निजा की आमचो सोमी जेजू ताका निजा की ही इज डिजर्विंग ऑल दीज प्रेजेस तो ताका सगळा की अर्ह आसलो देव आमचो आमी ताका तशें करनातल्या वेळार ताका कांय उणें जायना पूण सोम्याक आमी हर्सिल्ले वरवीं सोम्याची स्तुती आमी गायलेले वरवीं ताका आमी वर्णिल्ले वरवीं आमी सोम्याच्या कुरपेंत वाडत वेता ते जावन आसा बरेपण आमी स्तुती आराधन करता आसतना आमकां मेळचें आमी करनातल्यार सोमी कांय ल्हान जायना ताजें तोरपण व्हडपण तें तशेंच आसा पूण आमी वळखून घेतलेले वरवीं आमी सोम्याक लागीं जाता सुवार्थेंत सोम्यान आमकां सांगलां आमी कशें ताजे संगी रावो जाय गे म्हणून आनी तशें रावता आसतना आमचें थंय कशें तो आमकां फळ दिता ताजी कृपा आमकां मेळाशी करता आनी आमी कशें फळ दिवचें ताजें शीस जाता म्हणून सोम्यान आमकां सांगलां आमी ताजी स्तुती केल्ले वरवीं ताजें आराधन केल्ले वरवीं ताका वर्णिल्ले वरवीं कशें आमी बरेपण जडटा आनी कशें आमी बरेपण दिवंक शकता सोम्या जेजून सांगली उतरां आमी आतां आयकुया सुवार्थेंत सांजू हांव बरयल्ली सुवार्ता अध्याय 15 आनी ताज्या मागीर आमी जेजू करी दाखवाल आमी ही उतरां आतां सोम्याची आयकुया हांव करी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटा माली उबे रावन सोम्याची उतरां आमी आयकुया मनान सोम्याची उतरां आयकुया आमच्या काळजान ती रिगोवन दीत आनी आमच्या काळजा मनान ती खोसूं दीत आनी ह्या उतरांच्या उजवाडा वरवीं आमी सोम्याक सदांच
चिटकोन रावो आनी त्या देखून गरजाची कुरपा आमकां दी सोम्या. तुजी उतरां आमी आयकत आसतना ती आमच्या मतींत आनी काळजांत खोसून दी सोम्या म्हणून आशेवन ती उतरां आमी आयकुया. हांव करी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटा माली. म्हजे थंय आसून फळ दिनातलो हर एक फांटो तो कातरन घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवच्या खातीर सवर्ण बेंडता. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिफात येदोळूच बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावच्या करीत फळ दिवंक शकना तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. वय हांव दाखवाल तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता. कित्याक म्हजे विणें तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे थंय रावनात जाल्यार फांट्या बरी कातरन उडयतले आनी तो सुकोवन वेतलो. तसले सुके फांटे आरायतात आनी उज्यांत लासतात. तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयत तुमकां तें मेळटलें. तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजे शीस म्हणून दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत राव जाय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसा तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. आमी आयकल्ल्या उतरांचेर नियाळ आतां आमी करया. बोवेक अपुर्बायची सर सोम्यान आमच्या मुखार दवरल्या. आमकां सगळ्यांक की एका आनी एका रितीर ह्या उदाहरणाचो अर्थ खंडीत जावन कळीत आसा. केदळा भात घाल्लें किरलोन नेज जाता ती थंयत सोडली जाल्यार कालें जाता म्हूण सांगल्यार लांबा एक वयर धांवता पूण कांय व्हडलो फळ मेळना. कित्याक म्हळ्यार मस्तू लागीं लागीं आसतात झाडां. ताज्या बदलाक काण्ण आनी एकाडे व्हरून लायलें जाल्यार बरें करून माती कोसून बरो फळ दिता. पूण थंयसर इल्लेशी दूख आसा. तें जड आसल्या कारणान उमटून काडटा आसतना जडाक थोड्या वेळाक इल्ली दूख जाता. कित्याक म्हळ्यार आसल्या कारणान आनी एक कडेन व्हरचें म्हूण सांगल्यार जीव आसल्या वस्तूक केदाळाय इल्लेशे तक्रार आनी ताजे मागीर इल्ले इनकन्विनियन्स जाताच कोणाकय. पूण ताजो परिणाम पळय आनी एक कडेन लायिल्ले वरवीं सारें घाल्ले वरवीं कितलें फळ ती नेज दिता. दाखवाल थोडे फांटे फळ दिना म्हणटा जेजू आनी थोडे फांटे फळ दिता. आतां त्या तोट्याच्या मालीन चिंत येता. आतां हांवें हो फांटो खातुरलो जाल्यार मेळिल्लेय वेता म्हणून चिंत येता ताणें. पूण तो कालें करता म्हळ्यार शाणो माली तो कालें करता म्हळ्यार हो बरो फांटो हो आनी त्या देखून हो फांटो आनी आणकी चड फळ दिचे जाल्यार खात्रीचे. आनी खात्रितना त्या झाडाक दुखता खंडी जावन कित्याक म्हळ्यार तांतलें उदक पडटा आनी ताज्या मागीर त्या झाडांक दुखता खंडी ती. पूण कालें जाता म्हळ्यार ती वाल मस्त फळ दिता चड द्राक्ष दिता आनी फळ दिनातले उपकार पडनातले फांटे आसात जावंक पुरो ते काले म्हणसार दाखवालींत आसचे फांटे या हेर खंयच्याय झाडांत आसचे फांटे काला उपकार पडटा. ते काली कातरून सोवून बेंडून उज्यान घालूंक मात्र. आनी ते प्रमाणे सोम्ये जेजू क्रिस्ताचे शीस पळया. जेजूचे शीस सुवार्ता परगट करून गेल्ले आनी ताज्या मागीर तांणी मोल दिलें. कळ्ळें मोल दिलें कशें फांटे कातरता आसतना त्या फांट्याचें उदक सकयल देंवता तशेंच जेजूचे शीस सुवार्ता परगट करून गेल्ले. तांकां जेरबांदांनी मारले आनी ताज्या उपरांत तांकां थोड्यांक जीवशी मारलें फातरायलें. पूण तांणी दिल्लो फळ मात्र यथेश्ट मस्तो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. नाका नाका म्हाका ती भास समजना आनी ते लोक म्हाका परकी काय हांसतात कोण ना आनी स्विकार करनात कोण ना धांवडायतीत म्हाका थंय खंय रावचें म्हणून तांणी एकादो चिंतलें जाल्यार त्या शिसांनी जेजूची सुवार्ता थंयसर पावती ना आनी तांच्या जिणेंत ते फळ दिवंक शकते ना. पूण एका भासनांतल्या म्हळ्यार भास कळनातल्या जाग्याक मनशाची वळख नातल्या जाग्याक परकी मनशां लागीं वचोन कशें तांणी इश्टागात तांची जोडली आनी कशें तांणी तांच्या
उतरांनी आनी तशें तांच्या जिणये मारिफात सोम्या जेजूची वळख दिली. क्रमेण तांकां काल मेळ्ळें, खंडी जावन तांकां माट तिरपण मेळ्ळें, पूण ते भियोनात. कित्याक म्हळ्यार जेजूक ते सदांच लागीं आसले, तें भोव गरजेचें. जेजूक ते आंटोवन रावचें म्हणटात, चिटकोवन रावचें म्हणटात. आनी त्या वरवीं ते फळ दिवंक शकले. एकादो वेळा तांचे बरीच आसले जाल्यार पळया जुदास मेळीत आसलो, पूण ताजे भितर कालें येतलें कुरपांनी, ताजे भितर कालें येतलें म्हण सांगल्यार लाभ करची चिंतना, कॅन्सरस सेल भितरल्या भितरच रावन तो कालें करतलो म्हळ्यार आपणा विशयान मात्र चिंतलो. हेर सगळे शीस भरसले, मुद्याक आयले सगळे. आनी तांणी तांकां तें सोडून दिलें त्या आमचो ग्रुपान पंगडान. हो एकलो मात्र भितरच रावून पुरा पळयतलो करतलो, पूण ताणें करचें काम ताजें मात्र. देखून पळया उपकारा पडनातलो एक फांटो जालो तो. जेजू म्हणटा कोण सकडेन उपकारा पडनातले फांटे आसात तांकां काडून सुरमणा उडो मात्र फावो ते गोबर जावंक. खंयचे उपकारा पडचे फांटे आसात का तर तांणी चड फळ दिशें करता. तो माली कालें करता म्हळ्यार कातर ताज्या मागीर परत्यान चिगूर आयले ताका, स्प्राउट्स, आनी ताज्या मागीर तो पळयता फुलां आयलीं, आनी त्या मागीर गोस गोस फळ आयलें. कितलो संतोश जाता ताका, मस्त संतोश जाता, खुशी पावता तो त्या झाडां थंय, त्या वाली थंय, भोव दादोशी जाता. ते प्रमाणे आमच्या जिणेंत जर तर इल्लीशी दूख येता जाल्यार आनी त्या मागीर इल्ले कश्ट येता जाल्यार आमी आनी एका दृश्टीन पळोवंक जाय. आमकां पनिशमेंट न्ही, पूण देव आमच्या मुखांतर कशें चड फळ काडच्या खातीर आमकां तो ट्रिम करता गे म्हणून आमी चिंतूंक जाय. आनी तो वळू कालें जाता म्हळ्यार देवाक महिमा मेळटा, देवाक महिमा मेळटा. आमकां दूख आयले वरवीं देवाक खुशी जावची न्ही, बगर ताका कालें जाता म्हळ्यार आमकां दूख आयले वरवीं आनी त्या मागीर आमी चड फळ दिवंक शकलेले वरवीं देवाक थंयसर चड महिमा मेळटा. ताजे वरवीं एकल्या मनशान सट्टी कितें करी येता देवाक महिमा दिवचे वरवीं. देखून आमच्या जिणेंत जर तर आमकां खंय एखादो देव ट्रिम करता जाल्यार आमी सोडया, आमकांच देवाच्या हातांत आनी इल्लें ट्रिम करूं चड फळ येवच्या खातीर. आयच्या दिसा दोगां सांतिनेचें स्मरण पवी सभा करता. एकली जत्रूद सांत, ती 12व्या शतमानांत जियेल्ली, आनी एकली मार्गरेट ऑफ स्कॉटलँड. आमी एकल्या विशयांत आज थोडो नियाळ करया. म्हळ्यार ह्या उतरांक आमी आयकल्या तिची जिणी मस्त थाल पडटा. देखून मार्गरेट ऑफ स्कॉटलँड 11व्या शतमानांत ती जियेल्ली. 1045 1045 इसवेंत ती जल्मल्ली आनी 1090 इसवेंत तितली तिची जिणी. त्या तितल्या जिणयेंत म्हळ्यार ती रायाळ कुटुंबांत जल्मल्ली. देखून तिका तरबेती दिवच्या खातीर तिच्या बापायन कालें केल्लें म्हळ्यार व्हरून हंगेरींत व्हरून दवरलें तिका. थंयसर बरें शिकप जोडच्या खातीर, बरे गूण जोडच्या खातीर. आनी त्या मागीर ती फाटीं आयले उपरांत कालें जालें म्हण सांगल्यार हे दाळीकोरारो नॉर्मन दाळीकोर हे पळय झूज म्हूण सांगल्यार ताणें येवच्यान लुटून व्हरूंक. आनी येवन कितें केलें म्हूण सांगल्यार ह्या मार्गरेट आनी ताज्या मागीर तांच्या राज्यांत येवन तांणी धाड घाली आनी ताज्या मागीर लुटून व्हेलें पुरा तांकां सगळ्यांकी. तांचें धनदिरवें आसलें पुरा लुटून व्हेलें. आनी ह्या सगळ्या संदर्भाचेर हें कुटुंब स्कॉटलँडाक वता, रायाळ कुटुंब. आनी तिजें लग्न मॅल्कॉम III म्हणल्या कडेन एका रायकुंवरा कडेन काजर जाता तिचें. मोगाच्या भाऊ भयणीनो मार्गरेट राणी जाली. ती राया कडेन काजर जालें देखून राणी जाली. पूण तिणें जेजू सोडूं ना. ती तिच्या जिणेंत मस्त मागणें करताली गे. रावळेरांत रावून न्हू राया संगी जियेतली जाल्यार मस्त मागणें करताली गे. आनी ताजो फळ पळया मोगाच्या भाऊ भयणीनो. केदाळ आमी मस्त मागण्यांत आसता, देवा लागीं आसता, देव आमच्या लागीं आसता. कितले बरीं कामां आमच्या जिणेंत जातात. तिच्या 8 जाणां भुरग्यां पैकी 2 जण मोटवासी जावंक गेले गे. रायकुंवर राय असो रावळेर असो सगळो तो सगळो मोग सोडून ते कालें करूंक गेले म्हळ्यार मोटवासी जाले, मंग्स. आनी तिची एकली धूव
ती मॅटिल्डा शांतीन जाले रायाच्या आस्थानात अशी मनुष्य आले ती केदाळा दुसऱ्याकडे किताब येतात पूण जाल्यार ताणें ऑप्ट केल्लें ताणें विंसून काडलेलें जिवीत पळया मोठांत वचून मोठवाशी जिणी जिवोवचें मंक्स आनी ताच्या मागीर तिजी धूव तशेंच आनी एकली ती सगळीं त्याग करून वचून ती काय करता म्हणून सांगल्यार सादी जिणी जी येता भाग्यवंतू जिणी जी येता आनी ताच्या मागीर शांतीन जाता आनी उरले ते एक भूत काय करता म्हळ्यार एकल्या उपरांत एकलो ते भोव बरें आडाळतें दितात त्या राज्यांत कले आडाळतें जेजू क्रिस्ताच्या मौल्यांनी भरलेलें आडाळतें तांच्या लोकांक दितात आनी ती राणी मार्गारीट ऑफ स्कॉटलँडाची मार्गारीट ती काय करता म्हळ्यार दुबळ्यांचो मस्त मोग आस्पत्रेन आसल्यांक वचोन तांची जतन घेवची कुमोग करची आनी दिसपट तें रावळेरांत 300 मनशांक दुबळ्यांक जेवण दिताली ती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया रावळेरांत बसले आनी बायल्यां विशयान चिंतेचें म्हणना कोणा कडेन सांगून धाडी येता दिवन धाडी येता इल्लें कालें तांकां दी अशें म्हणून पावता उरलें परवसून करतात पूण ही तशें न्ही ती काय करता म्हळ्यार रावळेराच्या भितर सदांय दनपाराचें 300 मनशांक जेवण वाडटाली दुबळ्या मनशांक कशें साध्य जालें आमी तिजी जिणी पळयल्यार आमकां दिसता मस्त मागणें ती करताली आपूण राणी उरल्यांनी म्हजी सेवा करीजे आनी ताच्या मागीर म्हजें सगळें काम करीजे तशें न्ही बगार ती जेजूच्या मौल्यांनी भरलेली द व्हॅल्यूज ऑफ जिजस क्रायस्ट कशें साध्य जालें सदांय मागणें करताली देखून आमी केदाळा सोम्ये जेजू लागीं मागण्याच्या संपर्कांत आसता जेजूच्या सहवासांत आसता तो वळ काय जाता म्हळ्यार आमची चिंतनाय तेत प्रमाणे बदलतात बरी चिंतना येतात आनी त्या मागीर आमच्या मोतीन जर तर बरी चिंतना आयली आमच्या काळजांत तर बरो मोग आसा जाल्यार निश्कळंक तो वळ काय जाता म्हळ्यार आमी उलोवची उतरांय ती बरी जातात समाधान दिवची उतरां आनी एकल्याक संतोष दिवची उतरां थोड्यांची उतरां आसात ती बाल्य प्रास चड तीक्ष्ण खंय जावन येतात ती मन बरें नासल्यार आनी काळजांत मोग नासल्यार ती थंय जावन उपजोवची उतरां तीक्ष्ण तोपचें तसलें आनी एकल्याचें मतीचें समाधान पाड करचें तसलें कुटुंबाचें जिवीत फासाळोवचें तसलें उतरां थोड्यांचें इल्लें पयजान घालून सोडचें ताच्या बदला जर तर एकलो मनीस सोम्या जेजूच्या संपर्कांत आसा मागणें करता पवित्र पुस्तक वाचता ध्यान करता त्या मनशाच्या मतींत असलें मेळें येना विकाळ चिंता येनात बरें उलयता तो आनी ताच्या मागीर काय करता म्हळ्यार सेवे साकरेची करण्यो करता आनी ती देख पळोवन मस्तू जाणां प्रेरीत जातात ह्या राणयेची देख पळोवन तिजी भुरगीं मोठवाशी जिणी जिवूंक गेलीं रावळेरांत वाड जी आसली आनी त्या मागीर थंयसर जिये जी आसली एकली धूव शांतीन जाली हाचे व्हर ते एक भाग एका आवय बापायक कालें जायचें जर तर एका आवय बापायचे भुरगो तो या ती एक शांत या शांतीर म्हणून पासारलें जाल्यार ताचे वरने तें भाग एका आवय बापायक कालें जायचें हें खंय जावन येता म्हूण सांगल्यार मागण्यांत सोम्ये जेजू क्रिस्ताची सकत ताची कुर्पा मनशां थंय वाळटा देखून आमी केदाळा जेजू म्हणल्या वालीक चिटकोवन रावता ताजे तावन आमकां तो रस आमचे थंय वाळटा सार आमचे थंय वाळटा आनी आमी तशेंच सोम्ये जेजूच्या गुणांनी बदलता आनी आमी जेजूक महिमा दिवंक शकता बरें फळ दिवंक शकता आमची चिंतना बरी जावंक शकतात नोबल थॉट्स उतरां बरी जावंक शकतात संतोष समाधान दिवची दोसचें तसलें समाधान पाड करचें तसलें न्ही आमच्यो करण्यो बऱ्यो जावंक शकतात कोणा एकल्याक मनशाक पापाच्याक इल्लेशें कुमो करचें तसलीं कश्टांत आसल्याक गरजे पावचे तसलीं आमच्यो करण्यो जावंक पावतात आमी सोम्ये जेजू लागीं मागया आज आमी ताजे संगी आसूं सदांच आनी ताणें आमचे संगी रावूं हे कंतार आसा ते आमी गावया जेजू मुजे थंय ह्या करतलेंत कंतार नंबर 53 जेजू मुजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका ना कांय उणें जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे विणें हे कंतार आमी गावया
आणि ती उतरां आमचे मागणें करून आमी घेवया आणि तो वळू आमी सोम्या बरीच सांता भक्तां बरीच आमच्या जिणेंत बरें फळ दिवंक शकतले हांव यथेश्ट फळ दिवंक शकतले हांव आणि ते आमचे जिवीत सर्गी बापाक महिमा दिवंक शकतले. चेतन आणि हांव ताचेतन आणि म्हाका नाकायूने जेसू म्हाका साय आणि हांव ताका साय जियेना हांव ताविने जेसू चेतन आणि हांव ताचेतन आणि म्हाका नाकायूने जेसू म्हाका साय आणि हांव ताका साय जियेना हांव ताचे विणे मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो मोग तुजो पुरो मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इश्ट लेकून जीव दिल्लो मोग तुजो पुरो इश्ट लेकून जीव दिल्लो मोग तुजो पुरो हय आकाशोरो सोम्या हय आकाशोरो हय आकाशोरो सोम्या हय आकाशोरो o calzan peton aso sesan pason uro o calzan peton aso sesan pason uro Jesu musorai ani tos mucindais ani makana ayune Jesu mucekan ani tos mucindram ciena ta cevete Jesu musorai Jesu musorai ani tos mucindais ani makana kayune Jesu mujhe kan ani tos mujhe dan jiye na ka chevine mog tuzo puro sumya mog tuzo puro जीव दिल्लो मोग तुजो पुरो हय आकाशोरो सोम्या हय आकाशोरो मोगालजान पेटोन आसो ससान पासोन पुरो puro somia moग तुजो पुरो इश्ट लेकून जीव दिल्लो मोग तुजो पुरो
soro mo calzante donaso sasasonuro. मोगळा सोम्या जेजू तुजो मोग आमकां जाय. तूं आमचे थंय राव सोम्या. तूं आमच्या जिणेंत आसल्यार आमकां धादोसकाय मेळटा. तूं आमच्या जिणेंत आसल्यार आमकां संतोश आनी समाधान मेळटा. तूं आमच्या जिणेंत आसल्यार आमी बरें करूंक शकता, बरें फळ दिवंक शकता. तुजो मोग साकलेल्या आमी हर एकल्यांनी तुज्या गुणांनी परिवर्तन जावंक आमकां कुमक कर. आमच्या सकींच आमच्या सैंबा वरवींच आमी कितेंय करूंक शकना सोम्या. पेद्रुनू तूं क्रिस्त म्हणून सांगलेल्या वेळार हें तुज्या मांसान रक्तान परगट जाल्लें न्ही, बगार सर्गीयाच्या बापान तुका परगट केला म्हूण तुवें सांगलें. मोगाळ सोम्या जेजू तुजें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार दवरता आसतना आमकां हर एकल्याक भक्ता आशा जाता तुजे बरीत आमी जावंक जाय. सांता भक्तांची जिणी पळयता आसतना जी तुज्या मेटांनी चल्लेलीं तांचे जिवीत आमी आयकत आसतना आमकां प्रेरण मेळटा. आमी प्रेरीत जाता. आमी तेच प्रमाणे जावंक जाय म्हणून मोगाळ सोम्या जेजू तूं जावन आसाय दाखवाल. आयच्या सुवार्तेंत आमी आयकल्ले प्रमाणे आनी आमी जावन आसा केवल फांटे आनी आमी हर एकल्यांनी फळ दिसय म्हूण तुजी खुशी जावन आसा. आनी आमी यथेश्ट फळ दिल्ले वरवीं दाकासो माली जावन आसच्या तुका आमी महिमा दिवंक शकता. सर्गी बापाक महिमा दिवंक शकता आमी. मोगाळ सोम्या जेजू आमी सदांच तुज्या संपर्कांत रावूंक आमकां कुमक कर. खंयच्याय कारणां लागून आमी बुलनासतना विचलीत जायनासतना तुजे तावन पयस वचनासतना आमकां राख आनी सांबाळ. तुजे तावन आमी पयस गेल्ले वेळार आमी वायटाक सांपडता, आमी अस्क जाता, आमी वेगीनच ताळलेक सांपडता. देखून आमी सदांच तुजे थंय एकवटून रावूंक आमकां फावो कर सोम्या. आनी ह्या वरवीं आमच्या जिणेंत आमी बरें फळ दिवचें तसले व्यक्ती आमकां कर. मोगाळ सोम्या जेजू तुजो मोग आमकां जाय. तुजे इश्ट आमकां तुवें केल्याय तुज्या कुर्सा मरणा मारिफात आनी तशेंच तुज्या इश्टा खातीर रावूंक आमकां फावो कर. भूंय आनी आकाश सरल्यार आमी मात्र तुज्या काळजाक लागीं रावूंक फावो कर. तूं आमचे लागीं रावूंक जाय म्हणून आमची आशा आनी अत्रेक सोम्या. सोम्यान आमचे थंय आसाचे जाल्यार आमी सोम्या लागीं माग जाय. ह्या कांतारांत आमी पळयलें मोग सोम्याचो आमकां पुरो आनी तो मोग आमकां सदांच मेळचे जाल्यार आमी लालेवन आशोवंक जाय. सांत भक्त ते सादे मनीस कशे सांत भक्त जाले सदांय ते सोम्याक लालेवन मागतले. लॉंगिंग फॉर द लॉर्ड सदांय ते सोम्याक आशेताले अत्रेकताले आनी ह्या वरवीं तांचे जिवीत तेच प्रमाणे जावंक पावलें. देखून आमी आमच्या जिणेंत सदांय आमी सोम्याक आशयल्यार आनी ताच्या मागीर आमी ताजे संगी रावूंक खुशी वेल्यार मागणें केल्यार सोमी जेजू आमकां ताज्या आशिर्वादान भरता. थोडे मनीस वर्ती कामां करूंक शकतात. जाणारे म्हणटात एकच पोवटी ताका तें जालें 7 दीस जाले न्ही, तें गिफ्ट मेळ्ळें न्ही, बघा ताणें ताका मस्त वावर केला, मस्त त्याग उपवास ताणें केला आनी ताच्या मागीर लालेवन ताणें मागलां सोम्या लागीं पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर. आनी आतां ती मनशां सोम्याचें उतर परगट करूंक शकतात आनी तशेंच बरें काम करूंक शकतात, असर्या करूंक शकतात. देखून आमी मागया सोम्यान आमचे थंय येवंक. एकांतार आसा भोव सोबीत. जेजू ये म्हज्या काळजान, ये म्हज्या आत्म्यान, जेजू ये म्हज्या मनांत, जेजू ये म्हज्या जिवितान. म्हजें काळजाचें दार उगड सोम्या आनी हांव तुका राखून आसा. तुका स्विकार करून तुजे थंय हांव जियेतां. मस्त अर्थबरीत उतरां ह्या कांतारांत आसात. सोम्या लागीं लालेवन मागचें. आमची चिंतनां उजवाडाय, आमचे शब्द ते नितळ कर, आमचे कर्ण्यो सेवे साकरेचे कर, आमच्या काळजाचें दार उगड.
असं न्ही बरी उतरां ह्या कंतार येतात ते कंतार आमी गायता आसतना आमी सोम्या लागी मागया येत्त प्रमाणे आमचे जिवीत चिंतप उतरां जावं दीत म्हणून हे म्हज्या जेजू हे म्हज्या पिडे शिडेन हे म्हज्या संकश्टान आमी कश्टांच्या संदर्भार आसतना आमकां चड गरज आसा सोम्या थंय आमी रावचें सोम्यान आमचें थंय रावचें आनी ह्या कश्टांच्या वेळार आमची परीक्षा जावची आनी त्या देखून आमी मागया ह्या कंतार म्हणटा आसतना आमच्या संगीताने रावच्या खातीर आमचें काळीज आनी मोन ताणें उजवाडावच्या खातीर आनी ताजे उर्बेन भरच्या खातीर आमी ह्या कंतारांत गायता आसतना मागया पान संको 19 ಕಂತಾರ್ ನಂಬರ್ 61 आणि पान नंबर 19 Jisuye mucha kalsa Jisuye mucha agnya Jisuye mucha mona Jisuye mucha jivita Jisuye mucha kalsa Jisuye mucha agnya Jisuye mucha mona Jisuye mucha jivita Kalda daru gadu somyara konasa तुका स्वीकार करू तुझे तुझी येता कळजादार उघडून सोम्यारा कोणासा तुका स्वीकार करून तुझे तुझी येता Jisuye mucha cinta Jisuye mucha sukha Jisuye mucha karne Jisuye mucha jine Jisuye mucha cinta Jisuye mucha sabda Jisuye mucha karne Jisuye mucha jine Kalzadaru gadun somyara konasa तुका स्वीकार करून तुझे तुझी येता कळजादार उघडून सोम्यारा कोणासा तुका स्वीकार करून तुझे तुझी येता जिसुये मुझ्या कष्टा Jisuye mucha dukha Jisuye mucha pide shide Jisuye mucha sankashta Jisuye mucha kashta Jisuye mucha dukha Jisuye mucha pide shide Jisuye mucha sankashta Kalzadaar ughadun somyara konasa तुका स्वीकार करून तुझे तुझी येता कळजादार उघडून सोम्यारा कोणासा तुका स्वीकार करून तुझे तुझी येता तुझे तुझी येता
मोगाच्या भाऊ बहिणीनो थोडो वेळ सोम्याचे आशीर्वाद घेऊ कसा या संदर्भाचेर परत ते पोटी आम्ही उडास करूया जेजू जावन आसा करीत दाखवाल आणि आम्ही जावन आसा ताचे फांटे आम्ही केदाळा सोम्या जेजू थंय चिडकोन रावता ताका आम्ही लागून रावता ताची कुरपेची जर आमच्या थंय वळता आणि बरें फळ आम्ही दिवंक शकता जावं पुरो आमच्या जिणेंत पिडा आसा जावं पुरो आमच्या जिणेंत नासमाधान आसा जावं पुरो आमकां बरी न्हीद पडना जावं पुरो कोणा लागीं आमकां असमाधान आसा दुस्मान काय आसा द्वेष आसा आणि त्या देखून ह्या संदर्भाचेर आमी मागया सोम्या लागीं हे सगळे वायट गुण कशे सुके फांटे आसात तांकां कातरून उडयले बरी आमकां जिणेंत आसले सगळे वायट खोटेपण ते काडून उडय सोम्या जावं पुरो आमचे त्या आसची पिडा जावं पुरो नासमाधान आनी दुस्मान काय द्वेष राग हें कितें आसा सगळें सोम्या ते काडून पयस उडय आनी आमकां तुजी कुर्पा दी सोम्या जेजू तुजी कुर्पा आमचे ते वळोवन येवं दी पवित्र आत्म्याची सकत आमचे ते वळोवन येवं दी मोगळा सोम्या जेजू या आराधनाच्या वेळार हांगासर आसला सक्कड भाव भयणीचेर तुजी कुर्पा वळोवन येवं दी पवित्र आत्म्याचे सकत वळोवन येवं दी तांचे थंय आसली पिडा शिडा पयस सरोवन दी तांच्या मतींत आसले नासमाधान पयस वचों दी तांचे थंय आसले मतींत आसले नासमाधान असमाधान पयस वचों दी सोम्या मोगळा सोम्या जेजू आमी मागता जायत्या जाणांच्या मतींत विराराय कंत बेजाराय आसा जायत्या जाणांच्या मतींत आकांत आसा जायत्या मनशाच्या जिणेंत फुडारा विशयान चिंतप आसा आनी तशे प्रमाणे आटेविटे आसात मोगळा सोम्या जेजू डिवायन वर्ड टीव्ही मार्फत आनी तशेंच माध्यमा मुखांतर ह्या आराधनांत भाग घेवच्या हर एका भावा भयणी खातीर आमी मागता ह्या वेळार हे आराधना आमी चलयता आसतना तुजी कुरपेची जर वळोवन येवं दी सोम्या हांगासर ह्या कोपेलांताच्या सक्कड भावा भयणी थंय आनी तशेंच माध्यमा मुखांतर वांटो घेवच्या सक्कड भावा भयणी थंय तुजे कुरपेची जर वळोवन येवं दी सोम्या पवित्र आत्म्याची जर वळोवन येवं दी कशें एका वालितावन फांट्या थंय सार वळोवन येता गे तेच प्रमाणे तुजे तावन आमकां कुरपेची जर वळोवन येवं दी आनी आमचे थंय आसलें खोटेपण वायट सगळें पयस वचों दी भस्मन वचों दी आनी आमी यथेश रितीन फळ दिवचे तुजे फळादायक फांटे जावच्या खातीर तुजे थंय आमकां सोम्या जेजू एकवटान आमकां दवर तूं कशें तुज्या शिसां खातीर तुवें मागलें तेच प्रमाणे आज आमी मागता सोम्या आमकां तुज्या तब्येन दवर आमकां तुजे संगी दवर सोम्या आमकां तुज्या हातांत आमकां तूं घे सोम्या तुजी कुर्पा आमचे थंय येवं दी आमकां तुजी कुर्पा वळोवन येवं दी पवित्र आत्म्याची सकत येवं दी हालेलुया 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 सोम्या जेजू तुजी सकत हांगासर वळोवन येवं दी भरपूर रितीन तुजी सकत हांगासर वळोवन येवं दी पवित्र आत्म्याची देणी हांगासर वळोवन येवं दी पवित्र आत्म्याची कुर्पा वळोवन येवं दी सोम्या तुजी कुर्पा हांगासर वळोवन येवं दी हांगासर भाग घेतल्या सक्कड भावा भयणीचेर आनी तशेंच तांच्या कुटुंबाच्या सक्कड साद्याचेर माध्यमा मुखांतर वांटो घेवच्या ह्या आराधनांत भागी आसच्या सक्कड भावा भयणी थंय तुजी सकत वळोवन येवं दी सोम्या यथेश रितीन फळ दिवच्या खातीर लावकी तशें आत्मीक रितीन आमी फळादायक भाव भयणी जावच्या खातीर तुका साथ दिवच्या खातीर आमचें जिवीत फळादायक कर सोम्या जेजू आमकां तुजी सकत जाय सोम्या जेजू तुजे आशीर्वाद आमकां जाय तुजी बेसाव आमकां जाय यथेश रितीन ती येवं दी सोम्या यथेश रितीन तुजे आशीर्वाद आमकां मेळों दी पूर्ण कर सोम्या जेजू संतोष आनी समाधान दी सोम्या जेजू हांगासर आसल्या सक्कड भावा भयणी तुज्या कुरपेन शांती समाधानान संतोषान भर सोम्या जेजू हालेलुया 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 सोम्याचे आशीर्वाद घेवंक येद्या व्हडा सक्रामेंता गीत आमी आतां गावया Ora sacramenta sacrament coro urbilata rupa
Avioriti Adarya Solvon Vicha Askat Vishwa Bhavatache Maldivya Tashe Baba Tashe Spota Ullasani Stutriza Padvimaiva Sasna Sasna Ekasaryan Asita Dukkha Doga Jaspirita Samasami Navarta Amen. प्रार्थुया ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणीचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सोरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना Amen. आयच्या दिसाच्या मिसाची ते सवा हे फरी आसात आशना जेविल डिसोजा फेरार जल्मा दिसा संदर्भार अर्गामीस आणि त्याच प्रमाणे जॉन रोमानस ताच्या शिकपांत तो मेडिकल शिकता ताचे एंट्रन्स एग्जामांत ताणें यशस्वी जावच्या खातीर ताच्या भयणीन रेश्मा रोमानस हाणें मागोवंक विनंती केल्या तांच्या तेसावा खातीर आमी मागता ह्या दोनी तेसावा खातीर मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया देवाची विस्नार आशिर्वादां आशना जेविल आनी तशेंच जॉन रोमानस हांकां मेळोवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार नोवेना वेळार आमी मागया उभी रावया आणि मिसाचें प्रवेश गीत आमी गायन करया पाण संको 30 ये 37 ये 37
संतोषान सुना मंदिरान सगळ्या गीतां गावन मथू तुका हसिता आमचे तोवे वतुल्या सदेण्या पासून अर्गा मेळटता देनवाशी कळसा बापोय मोगल तूं आमचो सबून रक्ताय आमकां सदांनी मोगाळ सुख दुखान दिवन आमकां आधार सदांय आमचो पळवून सांबाळटा संतोषान सौम्या मंदिरां सगळ्या गीतां गावन तुका हर्षिता आमचे तोवे वतुल्या सदेण्या पासून अर्गा मेळटता देनवाशी कळसा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सामे आसूं म्हज्या भाव भयणीनो ह्या पवित्रतेन फावते बरे वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बगेन सदांच संकवार मरयेक सत्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर Risa kakulut Risa kakulut Sumia kakulut Sumia kakulut. प्रार्थया. भोव मोगाल बाबा बगेंत मार्गरिताच्या काळजांत तुवें पेटयलेलो दुबळ्यांचो मोग तिणे आपल्या दयाळ कन्यांनी परजळयलो. तिच्या देखीन आनी विनवणेन आमी आमच्या कन्यांनी तुज्या काळजाचें बरेंपण मनशां मदें परजळूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. मक्कबेच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. एलियाजार मुख्य शास्त्रामदलो एकलो तो उतर प्रायेचो आनी पळोवंक मानेस्त दिसतालो. डुकराचें मांस खावंक ताणें आपलें तोंड उक्तें करूंक जाय म्हूण ताका बलात्कार करताले. पूण ताणें कळंकीत जिणये बदला गौरवाचें मरण विसलें आनी डुकराचें मांस तोंडांतलें थुंकून तो अपकुशेन दगदवणेच्या हातेऱ्या लागीं गेलो. जशें आपल्या जिवाचो मोग विसरून खावंक आडवरलेलें खाण तिरस्कार करूंक दैर आसलेल्या मनशांनी करूंक जाय. तशें एलियाजारान केलें. आडवरलेल्या भोजनाची रीत चलयतल्या मनशांनी आपणाक आदी तावन ताची वळख आसली देखून ताका कुशीक आपोवन व्हेलो आनी ताणें कायद्यानुसार खाव्यत आसलें ताणेंच
तयार केल्ले मांस हाडूंक आनी रायाच्या आदेशाप्रमाणे खावंक जाय तें बालयेचें मांस तो खाताशें नटन करूंक ताका गुटान सल्हा दिली. हे परी तो मरणाची शिक्षा सुकोवंक शकतालो आनी तांच्या आदले इश्टगती लागून ताका ते दयाळ्यान चलयतले म्हूण ताका भरवसो दिलो. पूण ताणें आपल्या वर्सांक आपले उतरप्रायेचे मर्यादेक आपल्या पिक्या केंसांक फावो त्या मनाक आनी भुरगेपणांतावन जियेल्ले ते निर्दोश जिणयेक योग्य जाल्लो तो निश्चय उत्तम रितीन केलो. अशें आपूण करून देवान दिल्ल्या कायद्यांक विस्वासी रावतलो म्हूण ताणें परगट सांगलें. आपणाक तुर्तान मेल्ल्यांच्या निवासाक धाडूंक ताणें ताका आनी तो उद्गारलो, नटन म्हज्या प्रायेक सह जाल्लें न्हय. 90 वर्सां प्रायसो एलियाजार
Para दुश्मनात सैतान भी येना उठ सर्वेस परा निवार माका मुच्या देवा सोकी माका सांभाळता सोकी माका सांभाळता उभी राहूया Hallelujah, 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 Hallelujah. देवान आमचो मोग केलो आमच्या पातकांचे परिपूर्ण जावचे खातीर ताणे आपल्या पुता धाडलो हालेलुया 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 सर्वेस पोर तुमचे सोवे असो तुमच्या सवे असो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सुमिया जेजू एरिकोंत भितरसन शहरांतल्यान सोलोन वतलो थंय जाक्केव नांवाचो एकलो मुखेली आनी दुडवादीक मनीस आसलो जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो बारे साशेतलो पूण तो मोठो जाल्ल्यान लोकांच्या केटींत ताचे वरवीं तें जालें ना देखून ताका पळोवचे खातीर तो जम्या मुखार दोन वचून एक रुमडीच्या रुखार सोडलो कित्याक जेजू तेण्यांच्यान वेसो आसलो त्या जाग्यार येवन पावताच जेजून आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हळें जाकेवा वेगीन सेकला देव आज म्हाका तुमगेर येवन रावा जाय जाकेव सरारान देवून आयलो आनी व्हड संतोशान ताणें जेजूक स्वागत दिलो हें पळोवन तो पातकी मनशांचो सैरो जावन गेलो म्हणून लोक गुणगुणूंक लागलो पूण जाकेव सत्ता हुजीर उबो रावन म्हणालो पळय सोम्या म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुबळ्यांक वांटतां आनी कोणाक कांय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव पाटीं दितां जेजून ताका म्हळें आयच्या दिसा ह्या घराक बचावी आयल्या कित्याक होय अब्राहमाचो पूत निजाकी मनशा पूत सणून गेल्लें सोदूंक आनी बचाव करूंक म्हूण आयला देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भाव भयणीनो गेल्या त्या हफ्त्यांत भारतांत 160 जाणांक भारताच्या राष्ट्रपतीन वेगवेगळे पद्म अवॉर्ड्स दिले पद्मविभूषण पद्मभूषण तशेंच पद्मश्री आनी साबार तांतू आमी सांगेत विवादात्मक वा कॉन्ट्रोवर्शियल मनीस आशिल्ले म्हणून पूण ह्या दिसांनी साद्या मनशांक पद्म अवॉर्ड्स मेळटे आसात प्रशस्ती आनी आमच्याच गांवचो एकलो आशिल्लो कारवारची एकली आसली तांच्या जिणेंत तांकां तालूक मट्टार वा जिल्ला मट्टार अवॉर्ड मेळटा वा प्रशस्ती मेळटा म्हूण चिंतूंक की साधनांतल्यांक पद्म अवॉर्ड मेळ्ळा असल्यांत कर्नाटकाचो तेकलो KY वेंकटेश ड्वार्फ म्हणटात कुब्जा म्हणटात तो मोठो ताणें क्रिडा क्षेत्रांत खेळाच्या क्षेत्रांत साबार साधनां केल्यान आंतरराष्ट्रीय मट्टार ताका अवॉर्ड्स मेळ्ळ्यात
ताणें साबार वर्सां आदीं 6 गोल्ड मेडल्स जिखल्यात आंतरराष्ट्रीय मट्टार. तांच्या खातीर त्या खुबज्या म्हणटात ड्वॉर्फ्स ओलंपिक्स पॅरा ओलंपिक्सांत तांच्या त्या क्षेत्रांत ताका साबार गोल्ड मेडल्स मेळ्ळ्यात. आनी तो राष्ट्रपती लागीं येता, पूण राष्ट्रपती ताका थंय सेकला रावंक सांगून तो वयर आयिल्लो. ताका सेकला वचून राष्ट्रपती आपल्या त्या पिठांत हांवन सकयल देंवन येता. त्या 2-3 दिसांक न्यूज इतलें जालें की एकलो राष्ट्रपती इतले व्हडले राष्ट्र असो तो एका साद्या मनशाक मेळूंक आपल्या स्थानांत हांव सकयल येता. ताका पद्म अवॉर्ड मेळिल्ल्याचे की पद्मश्री तें ताका खुशी जाल्ली राष्ट्रपती म्हाका पळोवन सकयल आयिल्लो म्हणून. आयच्या सुवार्थेन आमी पळयता जाक्केव तो काही सादारण असो मनीस न्ही. तो आमच्या दिसांनी तहसीलदार वा DC म्हूण येत सुंकागारांचो मुखेली. आनी वो हेरांत हांव जेजू विशीं आयकलां ताणें तोय खूब जामणयेत ताका जेजूक पळोवंक अत्रेक क्युरियोसिटी हो मनीस कोण गी म्हणून. आनी त्या देखून तो जेजूच्या सोदनेर वेता. आनी जेजूच्या सोदनेर तो गेल्ल्या वेळार कितें जाता ताका जेजूच्या भोंवतणी लोक आसात जाल्ल्यान आनी वो मोठो जाल्ल्यान हाका जेजूक पळोवंक साद ना. आनी वो कितें करता त्या लोकांच्या जम्या मुखार दवरून जेजू खंयच्या वाटेर वचो आसा त्या वाटेर तो धांवोन वता. आनी थंयसर एक रुमडीचो रूख मेळटा आनी रुखार सण तो जेजूक पळोवंक आशेता. आनी जेजूक पळोवंक आशेतना कितें जाता जेजू ताच्या लक्षिल्ल्यान पाशार जाताना ताचे दिश्ट त्या रुखार घालून जक्केवाक सकयल देंवूंक येता. जक्केव जेजूक पळोवंक आशिल्लो आनी ताच्या खातीर ताणें साबार वावंट काडलें. आनी जेजून ताका पळोवच्या पयलें जेजूस ताका पळयता. तो खंयसर आसा थंयसर जेजू येता. पयल्यान पयलें आमी चिंतून पळयचें जाक्केव तो सुंकागार तो व्हडलो मुखेली जाल्यार तांच्या समाजान तो तहसीलदार वा DC जाल्यार सुंकागारांक मर्याद ना जुदेवांच्या संप्रदाया प्रमाणे. कित्याक ते रोमाच्या चक्रवर्ती पासत काम करतात. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकताले हेरांचे राय ते ग्रीक राय ते तांचे संप्रदाय तांचे पातयेनी जुदेवांचेर तांणी घालूंक पळयतना जुदेव विरोध करतात. एलियाजार ताचें नांव. तो उतार प्राय असो तरी ताका दुकरा मास कामल्यार ताच्या संप्रदाया विरोध म्हणून तो मरूंक तयार आसा पूण संप्रदाय मोडूंक तयार ना. आनी हांगासर आसा जाक्केव. पयलोच तो सुंकागार जाल्ल्यान लोक ताजो विरोध करता द्वेश करता. आनी दुसऱ्यान जुदेवांच्या संप्रदायान दादले मनीस गंभीरायेन चलोवन वचे मात खंयच्याय कारणाक लागून ती खंय दोन वचनात प्रत्येक रितीन लोक पळोवन आसतना. पूण जाक्केव ताका लज दिसना. तितलो व्हडलो मनीस तरी तो जेजूक पळोवच्या त्रेगान तो तांच्या मुखार दवदमी वता. लोक कितें चिंता ताका खंडीत पडून वचना. आयच्या दोनी वाचपांत हांव आमच्या जिणेक साबार लिसांव आसात. प्रत्येक रितीन जाक्केवाच्या जिणेंत हांव पयल्यान पयलें जेजूक मेळोवंक हांव कितेंय करूंक शकता गे वा जेजू म्हाका ल्हानपण वळख आसा हांव हर एक दीस मिसाक वता. तशेंच हांव जेजूची बरी वळख म्हाका आसा. हांवें कांय विशेश वावंट काडीचे प्रयत्न करीचे म्हणना. दुसऱ्यान सुटका वा सोडवण कोणायकी साद वो जाक्केव आपूण पातकी जुदेव हांव पातकी म्हूण चिंतात म्हूण ताणें चिंतून तो जेजूक मेळनासतना गेल्लो तर ताका जावं ताच्या कुटुंबाक जावं सोडवण मेळनाशिल्ली. तिसऱ्यान जेजूक स्विकार करूंक तयार आशिल्लीं मनशां आमी उतरांनी मात्र न्ही
जेजूक स्वीकार करचे म्हळ्यार हर एका मिसा वेळार आमी जेजूक ते एवकरिस्ताच्या सक्रामेंतान स्वीकार करता. आमी जेजूक स्वीकार करूंक तयार आसल्यार ताची शिकवण आमच्या जिणयेद्वारे आमच्या करण्याद्वारे आमी करूंक तयार आसात. जेजू कितें उलो दिता आमकां तें आमच्याच जिणयेंत आमी हेरांक दाखोवन दिवंक आसा. जाक्केव तें करता. आपल्या आस्तींतलो अर्दो वांटो जेजून सांगच्या पयलेंच आमी उडासा काडया. जेजून एक ग्रेस्त युवकाक सांगलें, तुजें म्हजो फाटलाव करूंक आशेताय वा सस्नीक जिवी तुका जाय तर तुजी आस्तबदी कितें आसा तें विकून दुबळ्यांक दी. पूण तो युवक ग्रेस्त आसलो, ताका जेजून सांगलें बरें लागलें ना, तो फाटीं गेलो. पूण जाक्केव जेजूक पळोवंक आयिल्लो आनी जेजून ताचे कडेन उलयता. जेजून विचारच्या पयलीं आपल्या आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुबळ्यांक दिता. आनी कोणाक फटयला, कोणाक मोस केला, कोणाक अन्याय केला तांकां 4 वांट्यांनी फाटीं दिता म्हूण तो ताच्या उतरान येदोळ सांगून जाला, म्हाका आस्तबदी कितेंय नाका, म्हाका जेजू तूं जाय. तशेंच हांवें सांगलें हेरां आमच्या विशयान आमी कितेंय करतना कितें चिंतात, वो बारी भक्तिवंत म्हूण दाखयता गी, डिवॉट म्हणटा देवत मनीस म्हूण दाखोवंक अशें करता गी म्हूण कितेंय हेरांनी उलोवचें आसल्यार तें आमी आमच्या गुमानाक काडूंक नजो. जर हांवें हेरांक दुखयला तर 4 वांट्यांनी तांकां हांव संतोश हाडटां. जर हेरांचें नांव हांवें पाड केलां, म्हज्या तांकी वयर वा म्हज्या तांकी भायर तांचें नांव बरें करूंक हांव प्रयत्न करतां. आनी हेरांचो हांवें द्वेश केला तर 4 वांट्यांनी तांचो मोग करूंक हांव आशेतां म्हूण आमी सांगूंक जाय. आनी जाक्केवान दाखोवन दिल्ल्या वरी सुटका म्हळ्यार भगेवंतांक मात्र म्हूण न्ही. आयची सांतीन आसा स्कॉटलँडाची सान मार्गरेट, तिच्या जिणयेंत लिसांव. ती स्कॉटलँडाची राणी. 8 भुरगीं आशिल्लीं तिका. पूण दुबळ्या धाकटुल्यांक पळयतना तिणें त्याग सॅक्रिफायस केलो आनी तिच्या कडेन कितें आशिल्लें तें दुबळ्यांक वांटून दिलें. त्या देखूनच तिका दयाळ कन्यांची सांतीन म्हणटात. तर मोगाचें आमच्याय जिणयेंत आमी काय आमच्या आस्तबदीक विकून हेरांक दिवचें म्हूण ना, पूण दुखयल्यांक 4 वांट्यांनी संतोश हाडचो, द्वेश केल्ल्यांचो 4 वांट्यांनी मोग करचो. आनी कोणाचें नांव हांवें पाड केलां, कोणाचेर मोसोर हांवें केला, तांकां 4 वांट्यांनी बरेंपण करूंक देवूच आमकां कृपा दिवं म्हूण ह्या मिसा वेळार मागया. पान संको 108 108 पेज. सोमिया आमी तेरी सशी सभ्या आमकां सामी जेसू संगी दुनिया तुका समर्पिता. नितळ काळी तो विसरता हे किरकोळ काळजा आमची, कर काळजा आमची तुझ्या काळजा सरकी कालती बोळी नेटली. पाणी हाडून सोम्या आमी वेदी सशी सप्या जेसू सोगी दर्या तुका समर्पिता.
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नित्या पवित्रतेच्या आदवाक सरस्वत मानून घेव. सर्गींच्या बापा, ह्या बलिदानान तुज्या पुताचो अपरिमीत मोग भक्तीपणी आमी संभ्रमता तंतू वांटो घेवन तुज्या भक्तां बरी तुज्या आनी पेल्याच्या मोगान दिसान दीस वाडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा, सरपदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व कल्याणी सर्तें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ सेगुणांच्या दादल्यांक आनी बायल्यांक उपजोवन दार एका काळार तूं तुजी पवित सभा नव्या बळान सुफोळ करताय. तुजे विश्वासी मोगाचें तूं तांकां साक्षी करताय. तुज्या सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पोवे पोवे पवित्र बारांचो सर्वेस पोतो सगाली संसार भरला तुझ्या वैभवान. कोण सगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी एका ताकाचे. ओ सगी तुका जय जय. बापा, संवसाराच्या सुरवेर तावन मनीस तुजे बरें पवित जावच्या ताच्या बऱ्याक पडटा तें तूं सदां करीत आयलाय. तुज्या पुता जेजू सवें आमी तुजीं भुरगीं. तर आतां हांगा एकवटलेल्या तुज्या पुता दुयेंचेर तुजी दयाळ दीस घाल आनी ह्या आमच्या देण्यांचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड. ताचे पदवेन जावन ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमी सांडलेलीं आसतना आनी तुजे अशीं परतून येवंक आमकां बळ नासलें तेन्ना बोवडा मोगान तुवें आमचो मोग केलोय. तुज्या पुता जेजून एकलोच पाताक नासलेलो जावनी आपणाक आमच्या अधीन केलो आनी कुर्सार मरूंक तो तयार जालो. आपले हात सर्ग आनी संवसारा मदें विस्तारचे आदीं आनी एक शाश्वत करार स्थापूंक वेच्या वेळार आपल्या शिसां बराबर पास्क संभ्रमूंक तो जेवणार बसलो. जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच सगळीं रसना आपणा सवय बापाच्या वेंगेन परतून हाडूंक आपूण कुर्सार रगत व्हरूंक वेता म्हूण जाणां जावन ताणें दाकावेनान भरलेली काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. आपल्या शिसांक ती दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वाडवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडतो सोगूट परगटुया. सोमी
Jesu melo Jesu जीवन झाला Jesu नव्या येतलो Jesu नव्या येतलो जेजू आमचे पास करून सरानात असली शांती देखून ताचो उडास करून ताचे मरण आणि पुनर्जीवनपण आमी संभ्रमता आणि ताच्या येण्याच्या बागे दिसाक आमी आशेवन रावता देखून विश्वासी आनी खऱ्या देवा मनशांक तुजी इश्टागात नव्यान जोडून घेतल्या तिस बली आमी तुका आतां समर्पिता कणवल्या बापा जांकां तुवें जेजू क्रिस्ताच्या एका बलिदानांत वांटो दिलाय तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी पवित्र आत्म्याचे सक्तेन भेद आनी वेगळासार नासलेल्या एकाच कुडींत तांकां एकताय फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापा कडेन मनाच्या आनी काळजाच्या एकवटांत आमकां सांबाळ काकुळदारा देवा आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक तुज्या गोपान घे एक दीस तांचे बराबर आनी हांव कुवार मरी आनी धर्मदुतां सांगती सान जुजे सान मार्गरेट सान गर्ट्रूड सांत आंतोन भगवंत कशीं तुज्या भगवंता मदें सरकार तुजे मुखार आसतलें म्हूण आमकां भरवोसो आसा हो वेळ पावासर तुज्या राजाची वाट बराबर तयार करूंक आमकां तुजो आदार दी तेदना कुस्तेपणांतली सुटलेली नवी रचना जावन ससनाक जिवंत आसलेल्या जेजू बराबर तुका आमी खरेंपणी दिन वासूंक पावतल्या त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बाबा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन आमच्या सोडोनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळमेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान एकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंडुतां आंगलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर निंपून तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेपणमणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोय आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शिळये संसाराचे पाप कटले आमची पाकूर देवाची शिळये संसाराचे पाप कटले आमची काकूत देवाची शिळये संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी सोम्या तुमचे चिंतन भाग म्हाका पावना पूण जे उतरां म्हाका पळयकी मेळटली
कल सोम्याम पे साउतुचे जीवित आमका देवचे देणे वरते त्या जाणां काम मेळ्ळे खातीर 5 जाणां बरी गेल्ले खातीर ते समाज हे बरी आसात 6 जाणांनी बरी सैरीक मेळच्या खातीर मागोवंक विनंती केल्या दोगांनी वायट सवयतावन सुटका मेळच्या खातीर 6 जाणांनी भुरग्याचे देणे फावो जावंक तेगांनी बरी भलायकी मेळोवंक 12 जाणांनी बरें काम मेळोवंक दोगांनी काम कायम जावंक दोगांनी कॅन्सर पिडा गूण जावच्या खातीर तेगांक परीक्षेंत पास जावचे खातीर एकल्याक 1000 बरो संबंध आसचे खातीर 5 जाणांक रीण फाटी मेळोवंक तेगांक शिकोवंक बरी मेवत लाभच्या खातीर 4 जाणांक
शिकोवन बरी मोतलापचे खातीर तेका कोट्टींतली केस इत्यार्थ जावंक 5 जाणांक पयशांचे समस्या परिहार जावंक 11 जाणांक पिडाशिडा गूण जावंक तेगांक घर बांदूंक आदार मेळचे खातीर तेगांक आमाल पिवण सोडूंक दोगांक तक्रार इत्यार्थ जावचे खातीर 4 जाणां वेव्हार बऱ्या रितीन जावचे खातीर एकल्याक घरांत समाधान मेळोवंक तेगांक भुरग्यांक बरी बूद लाभचे खातीर एकल्याक बरो फुडार मेळोवंक दोगांक घर जागो मेळोवंक 5 जाणांक अनवरांतले राखूंक 4 जाणांक परिक्षेंत उंचले अंक मेळोवंक दोगांक प्रसूतपण बऱ्या रितीन जावचे खातीर दोगांक काम बऱ्या तरान जावचे खातीर 14 जाणां विजा मेळोवंक 4 जाणांक कुटुंबांत शांती समाधान येवचे खातीर दोगांक दोळ्यांची दिश्ट फाटी मेळोवंक दोगांक भायर पडलेली वस्तू मेळोवंक दोगांक घर जाग्याचे रगडे तिरसोवंक 6 जाणांक सांबाळांत बढती मेळोवंक 7 जाणांक काजारी जोड्या मध्ये समाधान मेळोवंक दोगांक शिकले मतींत उरोवंक 5 जाणांक ऑपरेशन आसतना पिडा गूण जावंक एकल्याक ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावचे खातीर एकल्याक समर्थीचे खाय देताना बऱ्या रितीन पाळचे खातीर दोगांक घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वेचे खातीर तेगांक कामा कडेन समाधान मेळोवंक दोगांक चिंतलें काम बऱ्या तरान जावंक दोगांक रीण फारीक करूंक तांक मेळचे खातीर एकल्याक बरी न्हीद मेळचे खातीर आनीक 4 जाणांक भुरग्यांनी वडिलांक खाल जावन चलचे खातीर दोगांक तांच्या काजर बऱ्या तरान जावंक दोगांक शिरांची पिडा गूण जावंक तेगांक दुस्मानाच्या हातान ते राखूंक 35 जाणांक तांच्या प्रत्येक तेसावा खातीर एकल्याक ऑपरेशन असो गाय बेगीन गूण जावचे खातीर दोगांक घरांत सकाळी सांजेची मागणी म्हणून फावो जावचे खातीर तेगांक कामाची भद्रती मेळोवंक एकल्याक फ्लॅट विकून वेचे खातीर एकल्याक स्वंत गांवांत काम मेळचे खातीर तेगांक परगांवांत काम मेळोवंक दोगांक भाड्याचें घर मेळोवंक 5 जाणांक देवबिरांतीन वाडोवंक 7 जाणांक आर्थीक स्थिती सुदरोवचे खातीर एकल्याक सुरक्षीत पाटी येवंक एकल्याक ताचो दिसपडतो ग्रास मेळचे खातीर तेगांक काजर जिणेंत तक्रार इत्यार्थ जावंक एकल्याची पिडा शिडा गूण जावन बरी भलायकी मेळोवंक तेगांची एलर्जी गूण जावंक तेगांची ल्हान भुरग्यांची पिडा गूण जावंक 5 जाणांची BP आनी शुगर उणें जावचे खातीर 6 जाणांक तांची भिरांत पयस वेचे खातीर एकल्याक भाडें मेळोवंक 2 जाणांक ग्रीन कार्ड मेळोवंक एकल्याक इन्फेक्शन गूण जावंक दोगांक नवें घर बांदूंक आदार मेळचे खातीर एकल्याक लोन मेळोवंक एकल्याक परगांवांत शिकप मेळोवंक एकल्याक कॉलेजीन सीट मेळोवंक आनी एकल्याक ICU तावन गूण जावन भायर येवचे खातीर एकल्याक पासपोर्ट मेळोवंक एकल्याक ताच्या घरा जानवरांची पिडा गूण जावचे खातीर आनी एकल्याक ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळोवंक आमच्या आसराक मेळलेलें तीर्प कायम जावचे खातीर मागया आनी सांगाताच आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर एक घडी बोर मौनपणी मागया. वर्त्या सांत आंतोनी तुझ्या मागण्या वरवीं मोर्न सूख अनवारां देवसार आनी सर तरांची वशाची पिडा पयसरता म्हूण उडास कर. तुझे मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा उसांबळ दर्ये थंड जातात बंदिवानाच्यो सांखळी तुटोवन पडतात तोंटे उठोवन चलतात कुर्डे पळयतात केप्पे आयकतात मोने उलयतात भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागिल्लें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्राचार नपयस जातात आनी आमच्या सर गरजां तूं पावताय. सर पातयेनी तुजेर दवरून तुजी कुमोक आमी मागतां इतल्या व्हडा आशेन आमी मागतां ते सर आमकां जोड दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. सांत आंतोनीच्या रेलिकेच्या फेस्ताक तयार जावन आज तावन आमी त्रेदेसिना 13 मंगळाराचे नोवेन आरंभ करता. सांत आंतोनीक 13 उले तुमच्या लागीं नोवेनाचो बूक आसा जाल्यार पान नंबर 42 पेज नंबर 42. मरण ताच्या नांवान पळता. सांत आंतोनी मेल्ल्यांक तुवें जिवे केल्ले आतां मरणाच्या वडींचेर आसल्या खातीर आनी पुलगोत्रींतल्या आत्म्यां खातीर जेजू कडेन माग. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सूख ताच्या नांवान पळता. सांत आंतोनी सर सुखींतले आमकां निवार आनी आमच्या पाप साहेबा पासून आनी पवित्र सभे पासून जेजू कडेन माग. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक अनवरां ताच्या नांवान पळतात. सांत आंतोनी पातकां खातीर आमकां फावो जाल्ल्या सर अनवरांतले आमकां निवार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक देवसार ताच्या नांवान पळता. सांत आंतोनी देवसार तुका
खामतात ताच्या सर पासांतले आमकां निवार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक आदीत सदां 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 आमेन. कोडे बरे जाता सांतांतुनी आत्म्याच्या आनी कुडीचे पिडेंतले आमकां निवार न कुडी आत्म्याक भलायकी जोड नु दी महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक आदीत सदां 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 आमेन. पिडेस्त बरे जाता सांतांतुनी पिडेस्तां बरें कर आनी आत्म्यातय वा कुडीतय कश्ट जाल्यार सवकासाय दी महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक आदीत सदां 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 आमेन. दर्यांक तो फरमायता सांतांतुनी आतां पयणार आशिल्ल्यांक आनी परगमांत आशिल्ल्यांक राख आनी आमच्या वटण्याच्या उसाबळ्यांतले आमकां निवार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक आदीत सदां 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 आमेन. सांकळीक तो फरमायता सांतांतुनी बंद्यांत आशिल्ल्यां खातीर माग आनी पातकाच्या बांदपासांतले आमकां सोडय महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक आदीत सदां 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 आमेन. आंधल्यांक बेऱ्यांक पावता सांतांतुनी सुखी आत्म्यान आनी कुडीन आमी देवाची साकरी करचे खातीर सर जाका आमच्या वयली निवार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक आदीत सदां 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 आमेन. कितें सांडल्यार दाखोवन दिता सांतांतुनी भायर पडल्यो वस्तू तूं दाखोवन दिताय आमी सांडल्यो आत्म्याच्या आनी कुडीच्यो वस्तू आमकां मेळोवचे कर महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक आपाय पयस करता सांतांतुनी कुडी आत्म्याच्या सर मोसान तूं आमकां राख महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक दुकोळ तातवार निवारण व्हरता सांतांतुनी दुर्बळांच्या आदारा आमच्या गरजांक तूं पाव दिसपट्टें काम आनी दिसपट्टो ग्रास आमकां जोड नु दी महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक कोणाक पावला ते सांगून दीत सांतांतुनी तुका इतलो मोठो केल्ले खातीर आमी देवा करगां दिता आनी जिनियेंत आनी मरना तुजो आदार सोदता महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक आदीत सदां 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 आमेन. बाप साहेबाच्या इराद्या खातीर मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं Amso dispute graça sunt condi mancis muxida tasham chapatka magos kan kan pura diunaka kunwaidantam karniva नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता श्रेया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचे जेजू Doce mai amau benedina dică Adaniam cea manaci bari amen. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक Shadita shadani sadan subatame. सांतांतोनी आमा पासोत विनाती कर Christa cea basina kami paus mucegati. प्रार्थुया सर पदवेदार आनी सदां जियोच्या देवा भाग्यवंत आंतोनीक तुवें तुज्या परजेक एक वर्तो प्रसंगदार आनी तिच्या गरजांनी बळवंत आदार जावन दिलोय क्रिस्तांव जिन्येची वाट आमी समकतना ताच्या आदारान सर अनवरांतलें सुटाशें आनी सर्व आमच्या पारकोवण्यांनी तुजी ससाय आमी बगीचे आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारी फा Amen. Nirgaman Gita Innura 17 ಪಾನ್ ನಂಬರ್ 217. शिगुणाचे वाटे सोम्या म्हाका सल करपे देण्यान तुज्या पद्मा मोसोनेट बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय शेळे काळीज हे मोगान तुज्या पेट कष्टांत आसतना जामोजो आदार पैन मोचे करतना दयेन म्हाका तूं राव सतावार चलतना मोचे संगी राव अनवारान पडटना संबळ म्हाका तुंग
गुणाचे वाटे सौम्या मापासर करते देण्या तुझ्या आत्मामोसो नेट बेसां घालून तुझे सदांच म्हाका वागय शेळे काळीस हे मोगान तुझ्या पेट मोगाळ पुता सोवे आमकां बरी आशिर्वादी भाग्यवंताचे कृपे निवारण आमचे देवा आमच्या दुश्मनातले बापाचे आणि पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.